फडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यान राती उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनी एकल्याक अटक केल्या। पंजाबचो भरत कोहली अशें ताचें नांव जावन आसा। ह्यान पयलीं पुलिसांनी क्लबाच्या 4 वेवस्थापकांक अटक केल्ली। क्लबाच्या धन्याचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांची टीम दिल्लीत आसा। क्लबाक वेगवेगळ्यो परवानग्यो दिवपाक जे सरकारी अधिकारी सामील आसात तांकां चवकशे खातीर आफयल्यात अशें कळटा। तशेंच घडणुकेची चवकशी करपा खातीर सरकारान दंडाधिकारी चवकशी समिती स्थापन केल्या। IAS अधिकारी अंकित यादव हे समितीचे अध्यक्ष, दक्षिण गोय SP टिकम सिंग वर्मा, फॉरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसचो संचालक आशुतोष आपटे, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा उपसंचालक राजेंद्र हर्डनकार हे ह्या समितीचे वांगडी जावन आसात। मजगतीं मरण आयिल्ल्या 25 जाणां मदल्या 18 जाणांच्यो कुडी तांच्या फामिलीच्या सुवादीन केल्यात। उरिल्ल्यांची फामिली गोंयांत पावूंक नाशिल्ल्यान तांच्यो कुडी अजुनूय GMCत आसा। हडफड्या जो इन्सिडंट जालो ताचेर एक आतां म्हत्वाची अपडेट आयल्या। जे 25 जाणांचो जीव गेल्लो तांकां GMC हांगासर शिफ्ट केलेले आनी मर्ग ह्या हातून दवरलेले। थंयसरलीच आतां एक अपडेट आसा ती म्हटल्यार ह्या 25 जाणां भितरले 18 जाणांचे फॅमिली कडेन तांची जी बॉडी जी आसा ती हँडओवर केलेल्याचें कळटा। तेच बरोबर 7 जाणांची बॉडी जी आसा ती आजुनूय मर्ग हांगासरूच आसा। एक जी बॉडी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा। जाल्यार आनीक ज्यो 6 बॉडीज उरता तेंचे आजून मेरेन फॅमिली मेंबर्स गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान खंय तरी तेंचो प्रोसेस आजून करप चालू जावंक ना। कारण म्हटल्यार ते फॅमिली मेंबरांची NOC लागता आनी ताचे उपरांतूच तेंचे जे कितें प्रोसेस आसता तो करप चालू करतात। जाल्यार सद्या मेरेन 18 ज्यो बॉडी आसा तेंचे फॅमिली मेंबरां कडेन तांच्यांनी हँडओवर करून सद्या आतां तेंच्या म्हणजे नेपाल आसतले किंवा झारखंड आसतले हांगासरले जे लोक आसात जे खंयसरले आसा तांचे कडेन म्हणजे तेंच्या गांवांत धाडपाचे जे काम आसा ते गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते करप चालू आसा अशी म्हायती मेळटा की तांचो सगळो खर्च म्हणजे गोंय सरकार तांचो करता। जशें की मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें की तांचो जो कितें खर्च आसतलो किंवा तांची बॉडी जी तेंच्या गांवांत पावोवपाची आसतली हो सगळो प्रोसेस जो आसा तो म्हणजे गोंय सरकार पळयतले। आनी त्याच प्रमाणे जर आतां आमी पळयलें जाल्यार म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे गोंय सरकार तांकां पुरेपूरपणान जी हेल्प लागतली ती हेल्प करप चालू आसा। आतां मेरेन 25 जाणां भितरले 18 जाणांची बॉडी जी आसा ती तेंच्या फॅमिली मेंबरां कडेन हँडओवर केल्लेलें कळटा। जाल्यार एक बॉडी जी आसा ती सद्या प्रोसेस करप चालू आसा आनी 6 जाणांचे म्हणजे 6 जाण जी 6 बॉडी ज्यो आसा तांचे आजून फॅमिली मेंबर जे आसा ते आजून गोंयान पावूंक नाशिल्ल्या कारणान आजून तेंचो प्रोसेस जो आसा तो उरला। ते फाल्यां मेरेन पावल्या उपरांत किंवा आयज सांज मेरेन पावल्या उपरांतूच तो प्रोसेस जातलो अशी म्हायती मेळटा। अशेंच फुडल्या अपडेटां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।